प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 16वी चीट 15 ते 20 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातींत घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली. भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी कोत्तली. जेजू स्वर्गार चडून वेता आनी सुम्या जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. सिसांनी वचून सगल्या कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचे बरोबर वावरून घडटालीं त्या विजमिता वरवीं तांचें उतर सोत म्हूण थिरायतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू स्वर्गार चडून वेच्या पयलीं तो शिसांक आपल्या मेवता आनी तांकां कितें सांगता. तो आतां निमाणी वस्तू उलोवता आतांच्या शिसा कडेन. तो आतां स्वर्गार वचपाचो आसा, तो स्वर्गांतल्यान देंवला आनी ह्या संवसारान येयला. तो आमचे पासत मेला, तो आतां पुनर्जीवन जावन आतां पोत्तून बापाच्या उजव्या कडेन बसपाक पोत्तून वेता. आनी आतां वेच्या पयलीं तो कितें म्हणटा तांकां. तो म्हणटा आख्ख्या संवसारान वचात म्हणटा आनी सगल्या रोचणेक शिवर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीन ती खासीचें फर्मोण घेतली. भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी ह्या आयतारा दीस जेन्ना आमी हे शिवर्त हो दीस येता, आमी जेन्ना परब करता, आमी जेजू पोत्तून स्वर्गार वचपाची परब करता. ताका म्हणटात इंग्लिशीन दी असेन्शन ऑफ द लॉर्ड इन टू हेवन. दी असेन्शन ऑफ द लॉर्ड इन टू हेवन म्हणजे जेजू पोत्तून स्वर्गार वेता. तो वेच्या पयलीं तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा आख्ख्या संवसारान वचात, सगल्या रोचनाक सुवर्तमान परगटात. भावार्थ दोतीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीन तांकां खासीचें फर्मोण ती घेतली. आनी भाव भयणीनो, ताजे उपरांत 17 वडीन आनी 18 वडीन कितें म्हणटा तो. भावार्थ दोत्तेल्या सोबें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. भावार्थ दोत्तेल्या सोबें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी हे 17 वड आमी आयकल्या. भावार्थ दोत्तेल्या सोबें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. आमी खरेंच भावार्थ दोत्ता काय? खरेंच आमी भावार्थ दोत्ता काय? वा फकत आमी मागणे 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 आमचे देवस्पण धर्म कोत्ता. भावार्थ दवरपाचें म्हणजे कितें? भावार्थ दवरपाचें म्हणजे जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी खरेंच भावार्थ दवरता तेन्ना तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, फकत आमच्या कानान आयकना. भाव भयणीनो, जो देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे तो चलता तांकांच ही खुणा दिसती पडली. आनी तेजे फुडें 17 वडीन तो कितें म्हणटा. भावार्थ दवरतल्या सोबें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. ह्या खुणा आमी वाचूया कितें म्हणटात ती. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पियतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरें कोत्तलीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरीं कोत्तलीं, आमी आयज कितें कोत्ता. आमी फकत धर्म कोत्ता. आमी म्हणटा कोण बरो ना ताचे पासत मागणें करूंक जाय. तांकां आमी मागणें करूंक जाय की देव तांकां बरो कोत्तलो. आनी जेजू म्हणटा पिडेवंताक मागणें करनाका, पिडेवंताचेर हात धरून तांकां बरीं करात. भाव भयणीनो, जीजस सेड heal the sick, don't pray for the sick. पूण आमी कितें कोत्ता. कितलो लोक ह्या वेळार कोविड-19 ह्या दिसांनी बरो ना आनी आमी फकत तांकां कोण येता आमकां आनी विचारता मातशें मागणें कर, तुजें मागणें देव आयकतलो. तूं देवाचें उतर परगट कोत्ताय देखून तुजें उतर देवाचें तूं देव तुजें उतर आयकतलो.
भाव भयणीनो, जेन्ना देवान सांगला आमकां, जेजून सांगला पिडीवंताचेर हात धरून तांकां बरी करतली, म्हणजे जेन्ना ती सजमता देवाचें उतर, तांकां उतराची सजमणी मेवल्या, खरेंच ते भावार्थी, तेन्नाच की ती खरेंच तांकां पेकोवणी फावो जातली. कितलो लोक आयज मरता, कोणूय जावं तो आयज मरता. कित्याक ती देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरिना. हें सत जे हांव तुमकां सांगता ह्या वेळार, जेजू आमकां सांगता, भावार्थ दवरतले सवे ह्यो खुणा दिसती पडटली. आनी तो म्हणटा, भावार्थ धरिना जातीन ती खास्तीचें फर्मण घेतली. भाव भयणीनो, खास्तीचें फर्मण म्हणजे आतां आमकां कोण कितें वायट केलें जाल्यार आमकां बोणकोणीत घालीत जाल्यार आमी जाणो की बोणकोणीत घालून 2 दीस, 1 म्हयनो, 10 वर्सां आमी भायर येतलीं म्हणून. पूण ह्या आमी खास्तीक फर्मण जें घेतलीं, भावार्थ धरिना तांकां सासणाच्या सासणान इफेन्नान आमी वेतलीं. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरिना. आयज जेजू आमकां म्हणटा, जसो एक मनीस जेन्ना भायर वता, तो वतान वेता, ताजी सावळी ताच्या बरोबर येता, त्याच बरोबर जो भावार्थ दवरता, ही खुणां सावळी भाशेन तांचे बरोबर येता. आनी कसली खुणां? जेजू कितें म्हणटा? ही खुणां दिसती पडली, म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली, आनी जीव काडपाचें कितेंय पियेत बी तांकां तें कांय वायट जावचें ना. पिडीवंताचेर हात धरून ती ताका बरी करतली. भाव भयणीनो, आयज आमकां हो प्रश्न आमी विचारुया. जेजू स्वर्गार वेच्या पयलीं आयज आमी फकत परब करतात की जेजू स्वर्गार वेता, हीच चोत्राय आमची आसतली, हेंच आमची चोत्राय की जेजू स्वर्गार गेलो म्हणून. पूण स्वर्गार वेच्या पयलीं ताणें आमकां सांगलें भावार्थी कोण आनी अनभावार्थी कोण, ह्याचेर आमची चोत्राय आसतली. आमी फकत सगल्यो आमच्यो खबरो जातल्यो की जेजू स्वर्गार गेलो म्हणून. जेजू स्वर्गार गेलो जाल्यार ताणें आमकां पवित्र आत्मा धाडलो. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आनी पवित्र आत्म्या उद्देशीन आमच्यान सगळीं खुणां आमकां दिसती पडटली आमच्या जिवितान. पूण भाव भयणीनो, खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता? खरेंच तें उतर आमच्या काळजान रिगून तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान सारता? हो फकत आमी मागणेच करता, आनी मागणें केल्या उपरांत तो मनीस मरतकूच आमी म्हणटा, जेजू म्हाका दिसता तो स्वर्गार तुका बेगीन जायल्लो. जेन्ना एकदम भुरगो मनीस आहा, ताका बायल भुरगीं आहा, तो मरोन वेता, जेजूक ताका आपल्या बायलेक सोडून, भुरग्यांक सोडून ताका थंयसर स्वर्गार जाय ताका. भाव भयणीनो, जेन्ना भावार्थ ना, आमी भिरांतीन हा, देवाच्या उतराची सजमणी ना, आमी मरतले हांव, खास्तीचें फर्मण घेतले हांव. पूण आमी सजमता की मेलो म्हणून, आमी तो स्वर्गार वेतलो म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना भावार्थ नासलो जाल्यार कितें फायदो आमकां? कितें फायदो आमकां? ह्या संवसारांतली मी वेगळी वेतली आनी खास्तीचें फर्मण घेतली. आयज गरज आमकां पवित्र आत्मा आमकां एकल्याक उलयता आनी म्हणटा, देवाचें उतर शिकात, देवाच्या उतरान रिगून रावात. जेजू जावन आसा धाकवेळ, आमी जावन आसा फांटे, ताज्या उतरान रिगून आमचो भावार्थ गोड करून आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, हेंच जावन आमचो थाराय. आयज जेन्ना हें कोवीड चलता, सगळो लोक मरता, कितले त्रास जाता, आमकां गरज ह्या वेळार आमचो भावार्थ गोड करपाक जेजूच्या उतरान, ताज्या उतर शिकोवन, ताज्या उतराचेर नियाळ करून खरेंच भावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी वावरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमकां एक बरो दीस हांव सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आवडयता.